नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राज्यसभेत युपीएचे बहुमत नाशिल्ल्यान विधेयकाचो फुडार हुमकळ्ळो. तृणमूल काँग्रेस म्हणटा लोकायुक्ताचे नाव नाका. भाजपाय आक्रमक. विधेयक परत लोकसभेत वचपाची शक्यताय. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून फ्रांसिस सार्दिनाचे नाव थारायिल्ल्यात जमा. शुक्रारा जाव येता नेमणूक. 40 मतदारसंघातल्या काँग्रेसीच्या संभावित उमेदवारांची नावां थारतली शुक्रारच्या बसकेंत. प्रादेशिक पक्षाबरोबर युती करून गोयात प्रादेशिक राजकीय शक्त उबारतले. गोवा विकास पक्षाची अध्यक्ष वियोला पाशेकोची घोषणा. वियोला म्हणटा 1-2 दिसात मिकी सोडटलो राष्ट्रवादी. उदरगत आणि मुक्ती थारना सरसकट. व्यक्तीचो जावंक जाय विचार. लाउडस्पीकरावेली भाषणां आयकुचे परस सर्वसामान्य मनशाक कितें दिसता तें म्हत्वाचें. आर्चे बिशपाचो संदेश. आणि खेळामळार महेश गवळीकडे आनीकूय आंतरराष्ट्रीय मॅची खेळपाची आशिल्ली तांक. भारताचो फुटबॉल प्रशिक्षक सावियो मेदेराचे मत. गवळी जालो निवृत्त. आता खबर विस्तारान. राज्यसभेत लोकपालाचो फुडार सध्या हुमकळटा. युपीएच्या राज्यसभेत बहुमत नाशिल्ल्यान ह्या विधेयकाचे कांयच निश्चित ना. तातूंतच लोकपाल विधेयकांतल्यान लोकायुक्ताची तरतूद पुराय काडची म्हूण युपीएतल्या तृणमूल काँग्रेसीन हट्ट धरला. विधेयक राज्यसभेन पास केले ना जाल्यार ते परते लोकसभेच्या समितीकडे वतले वा पास करपा खातीर लोकसभा आनी राज्यसभेच्या एकवटीत अधिवेशन घेवचें पडटलें. लोकपाल बिलाचेर राज्यसभेन बरोच बोवाळ जालो. महत्वाच्या बिलाचेर भासाभास चालू असताना सभागृहाचे फुडारी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग सभाघरात ना म्हणून विरोधी भाजपा खासदारांनी बरोच बोवाळ घालो. सभाघराचेर नियंत्रण दवरप शक्य ना जाल्ल्यान राज्यसभा अध्यक्षान 10 मिनिटां खातीर काम स्थगीत केले. प्रधानमंत्री सभाघरात पावले तेन्ना भासाभास सुरू जाली. Therefore, sir, we have decided. It has been decided that the final court of appeal under section 49 will be dealt with by the Lokpal. Whenever there is any corruption issue involved, and that will be the final appeal for Lokpal that has been given to the Lokpal, sir. सरकारान राज्यसभेत मांडिल्ल्या बिलाक महत्वाच्यो दुरुस्त्यो करपाची सुचोवणी मांडपाचे तृणमूल काँग्रेसीन थारायला. राज्यांनी लोकायुक्त नेमपाची तरतूद काडून उडोवची अशें तृणमूल काँग्रेसीचे मत आसा. 243 वांगडी आशिल्ल्या राज्यसभेत युपीएचे 94 वांगडी आसात. नियुक्त केल्ल्या 8 खासदारांचो बिलाक तेंको मेळ्ळो येता. त्या भायर अपक्ष आनी हेर ल्हान पक्षांच्या मेळून 10 खासदारांचो बिलाक तेंको मेळूं येता. तृणमूल काँग्रेसीचे राज्यसभेत 10 खासदार आसात. और जब 5 में से 3 सरकार के होंगे, उनको हटाएगा कौन? मान लीजिए किसी को उसके खिलाफ शिकायत है तो लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है. पर मैं चाहूं अगर शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जाना तो मुझे अधिकार नहीं दिया आपके कानून ने. आपका कानून कहता है कि मैं सरकार के पास जाऊंगा और अगर सरकार ठीक समझेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी. केवल सरकार के पास जाएगी. अगर मेरा आरोप यह है कि यह लोकपाल सरकार के पक्ष में पक्षपात करता है, he is biased in favor of the government, the beneficiary of the bias will first decide whether I have a right to make that allegation or not. तृणमूल काँग्रेस आनी हेर पक्षांनी मांडिल्ल्यो दुरुस्ती सुचोवण्यो सरकारान मानून घेतल्यार हे बिल पास जावं येता. मात हे बिल परत लोकसभेत वयचे पडटले. नाजाल्यार लोकसभा आनी राज्यसभेचे जोड अधिवेशन घेवन बिल पास करचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया.
प्रदेश काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष म्हणून फ्रांसीस सार्दिनाचे नाव थारायल्यात जमा. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ही नेमणूक शुक्रारा जावं येता. दिल्ली सावन फक्त आदेश येवपाचो उरला. शुक्रारा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या बसकेंत हे चित्र स्पश्ट जातलें. आपल्याक शुक्रारा बसकेक आपयलां अशें सार्दिनान प्रुडंटाक सांगलें. 40 मतदारसंघातल्या काँग्रेसीच्या संभावीत उमेदवारांची नावांय शुक्रारच्या ह्या प्रदेश समितीच्या बसकेत थारतली. काँग्रेसीचो नवो प्रदेश अध्यक्ष म्हूण दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचें नाव वयर आयलां. आपूण उमेदवार आशिल्ल्यान आपल्यावेली अध्यक्षपदाची जबाबदारी काडची अशी विनवणी सध्याचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान कांय दिसां फाटीं पक्षाक केल्ली. नवो अध्यक्ष सार्दिनाक करपाचें थारला अशें काँग्रेसींतल्या सुत्रांनी सांगलें. ताच्या नेमणुकेचो दिल्लीक सावन शुक्रार मेरेन आदेश येवपाची शक्यताय काँग्रेसींतली सुत्रां उक्तायतात. हे विशीं आमी फ्रांसीस सार्दिना कडेन उलयले. तो म्हणटा, अध्यक्ष पदा विशीं म्हाका कांयच खबर ना. तशें म्हजे कडेन कांय आयिल्लेंय ना. मात शुक्रारा जावपा आशिल्ले प्रदेश समितीचे बसकेक म्हाका आपयला. शुक्रारा गोंयच्या प्रदेश काँग्रेस समितीची बसका पणजे काँग्रेस हाऊसान जावपाची आसा. सुधाकर रेड्डी ते खातीर गोंयांत आसा. प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार शुक्रारा सकाळी गोंयांत पावतलो. काँग्रेसीचे 40 मतदारसंघातले संभावीत उमेदवारांची 2-3 नावां ह्या बसकेन निश्चित जातली. ज्या मतदारसंघातल्यान एकच अर्ज आयला थंय सावन एकट्याचेच नाव वतले. ती नावां ऑस्कर फर्नांडिसाच्या स्क्रुटिनी समिती कडेन धाडटले. स्क्रुटिनी समिती आनी हायकमांड निमणे मतदारसंघात तिकेटी खातीर एक उमेदवाराचें नाव दितले. इतले मजगती काणकोणचो भाजपा आमदार विजय पै खोतान आपल्या तिकेटीचे कितें ते बेगीन थारावचे म्हण भाजपाच्या प्रदेश नेतृत्वाक मुजत दिल्या. हाचेर बेरेस्तारा भाजपाच्या फुडाऱ्यांची बसका जाली. प्रदेश भाजपान हो विशय आता केंद्रीय नेतृत्वा कडेन सोपयला. काणकोणा रमेश तवडकाराक तिकेट दितले म्हूण वारे व्हावंक लागिल्ल्यान विजय वेगळो विचार करता. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आनी खबराकार लौकीक शिलकार. प्रादेशीक पक्षाबरोबर युती करून गोंयांत प्रादेशीक राजकीय शक्त उबारपाची घोशणा गोवा विकास पक्षाचे अध्यक्ष वियला पाशेको आनी सरचिटणीस लिंडन मोंतेरोन केल्या. बिरेस्तारा ती मिडियाकडे उलयताली. फुडल्या 1-2 दिसा राष्ट्रवादी सोडून मिकी गोवा विकास पक्षात येतलो अशें वियला म्हणटा. 40 मतदारसंघात उमेदवार दवरपाची तयारी पक्षान चलयल्या. गोवा विकास पक्ष सिताराम फट्टे बांदोडकारान 1999 काडिल्लो. आता मिकी पाशेकोची घरकान्न वियोला पाशेको ह्या पक्षाची अध्यक्ष जाल्या. सिताराम बांदोडकाराचो चलो रामनाथ बांदोडकार पक्षाचो उपाध्यक्ष जाल्यार हेर 2 पूत सर्वेश आनी सुंदर कार्यकारी वांगडी आसात. गोवा विकास पक्षाक वेंचणूक आयोगाची मान्यताय नाशिल्ल्यान ह्या पार्टीचे वेंचणूक चिन्ह ना. ह्या पार्टेक 2 मेणवातींचे नाजाल्यार गाडयेचे चिन्ह दिवचे अशी मागणी ह्या पक्षान वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. लिंडन मोंतेरोन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मिकी पाशेको नुवेच्यान वेंचणूक लढयतलो. नेली रॉड्रिग्स कुठ्ठाळेच्यान जाल्यार डॉमिनिक गांवकार कुडतरेच्यान गोवा विकास पक्षाच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लढयतलो. Our aim is to provide a strong regional force. So definitely we will be talking to the other regional forces that exist in Goa. So if anybody from any other political party wants to resign from that party and join our party, there definitely our Central Executive Committee will examine the proposal. 40 मतदारसंघांनी वेंचणूक लढोवपाचें ह्या पक्षान थारायला. इतले मजगती मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेंचणूक आयोगाक 11 सरकारी खात्यांनी नोकर भरतीचेर आपलो अहवाल दिला. वेंचणूक अधिकारी म्हणटात, अहवालात म्हणला की तांणी कायदो मोडूंक ना. वेंचणूक आयोगाक मेडिकलांतल्या नोकर भरतीचेरय कागाळ आयल्या. जीएमसीचो एक वरिष्ठ अधिकारी रजेर वतना आपले बरोबर उमेदवारांचे अपॉइंटमेंट लेटर आनी जीएमसीतले स्टॅम्प मारपाचे सील घेवन गेलो अशी कागाळ आसा. वेंचणूक आयोगान जीएमसीच्या डीना कडेन 48 वरां भितर हाचेर जाप मागल्या. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. उदरगत आनी मुक्ती ही सरसकट जायना. थंय व्यक्तीचो विचार जावंक जाय. दरेक व्यक्तीची कितली उदरगत जाल्या आनी दरेक व्यक्ती कितली मुक्त आसा हाचेर उदरगत आनी मुक्ती थारता असो संदेश आर्चबिशप फिलिप नेरी फेरावान बिरेस्तारा लोकांक दिलो. आता लोकांचे भाशणां ठोकपाचे दीस. ती आयकुच्या परस सर्वसामान्य मनशाक कितें दिसता तें म्हत्वाचें आनी विचार करपासारकें अशें आर्चबिशपान म्हळां. Can liberation be limited to mere political self-determination? Deeper still, does the fact that Goans gained freedom from foreign rule in 1961 make them automatically a free and self-determined people? Or are we
still struggling to break free from the various new subjugations, even in the political field, that have come over us in the wake of what we call the liberation of Goa? For that matter, can development be limited to mere economic growth? A flourishing tourism industry, a high per capita income, and now a much talked about regional plan. Is it all that there is to development? Surely, development cannot consist only in the indiscriminate possession of the products of human industry. Elections to the Legislative Assembly have already been announced, and very soon we shall be hearing high-flown political speeches all throughout the state. Rather than listening to the loud statements coming from the well-tuned sound systems, it is perhaps more necessary to listen to what the people of Goa in general are saying, sometimes in vociferous public meetings, but most of the times in their daily conversation. Are we really listening? My dear friends, these annual addresses of mine at the Christmas reception have perhaps been looked upon or made to appear as a lashing against the government. पणजेच्यान आमचो खबरांकार बासुरी देसाय आणि चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.